दोडामार्ग तालुक्यात ह्या नदी पट्टेरी वाघ दिसल्यात। जैवविविधतेचे दिश्टीन समृद्ध आशिल्ल्या पश्चिम घाटात दोडामार्ग तालुक्याचो आस्पाव जाता। डॉक्टर माधव गाडगीळ हांणी दोडामार्गाचो आस्पाव इको सेन्सिटिव्ह झोनान केल्लो, पूण उपरांत नेमिल्ले कस्तुरीरंगन समितीन दोडामार्ग तालुक्याक इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान भायर दवरिल्लो। आता पट्टेरी वाघाच्या दर्शनाक लागून दोडामार्ग तालुको हो जैवविविधतेचे दिश्टीन खरोच समृद्ध आशिल्ल्याचे स्पष्ट जाता। गोय राज्याच्या सीमेर आसपी महाराष्ट्रातल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या दोडामार्ग सावंतवाडी वन्यजीव पट्टो जो आसा त्या वाठारांत सध्या 6 वाघांचो वावर आसा अशें स्पश्टीकरण जे आसा ते सावंतवाडी वन विभागाचे वन अधिकारी एस किशोर रेड्डी हांणी दिल्ले आसा। आनी एकंदर परतो एकदा ह्या वाठारांत पट्टेरी वाघाचो वावर आसा हे स्पष्ट जाल्लेले आसा। जे 6 वाघ ह्या वाठारांत वावुरता तेतूंतले चडांत चड वाघ जे आसा हे एका वाटेन गोंयचे म्हादय अभयारण्य, दुसऱ्या वाटेन कर्नाटकातले जे भीमगड अभयारण्य आसा आनी त्याच्या मदलो जो वाठार आसा काळी व्याघ्र क्षेत्र आनी दुसऱ्या अर्धान महाराष्ट्राचो जो सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्र आसा ह्या सगळ्या वाठाराक जोडपी असो महत्वाचो सावंतवाडी दोडामार्ग वन्यजीव पट्टो आसा। तो दुसऱ्या अर्धान कोल्हापूरच्या चंदगड तालुक्याक जोडलेलो आसा आनी एकंदर हो जो वाठार आसा हो वाघां खातीर पयलीं पासूनच ग्रेस्त आसा, कारण हाच्या पयलीं ह्याच वाठारांत एक वाघाचे पिल्लू जे आसा ते शिरंगे ह्या गांवांत मेळ्ळेले आनी सध्या पुणे हांगासर जे कात्रजाक सर्पोद्यान आसा ह्या वाठारांत आमकां हो दोडा नांवाचो वाघ जो पळोवपाक मेळटा तो मुळावो दोडामार्ग तालुक्यांतलो। एकंदर सध्या ह्या वाठारांत खडफडे आनी तळकट हे जे जंगल वाठार आसा त्या वाठारांत दिसा ढवळ्या वाघ जो आसा तो दिश्टी पडलेलो आसा। हाच्या पयलीं महाराष्ट्रातल्या ह्या सावंतवाडी वन विभागान जे कॅमेरा ट्रॅप लायल्ले आसा तेतूनय वाघ जो आसा तो परतो दिश्टी पडलेलो आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।